Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. एका वटेन व्हडल्यो कॉन्ट्रोवर्सी चलता आसतना दुसऱ्या वटेन सरकार गप्प आसता. एका वटेन लोकांक गरजो निर्माण जाल्यो आसतना सरकार गप्प आसता. ते कित्याक गप्प आसता? एक रिसर्च आनी पॉलिसी डेव्हलप करून ते सोल्युशन काडपाक सोदता काय सरकाराक लोकांचें कांयच पडलेलें ना? आमचे बरोबर आसा भारतीय जनता पक्षाचे गोवा पॉलिसी एंड रिसर्च हेड, म्हणजे जे गोंयचे विशयी पॉलिसी आनी रिसर्च करून सरकाराक जे एडवायस करता, गायड करता, अशें गिरीराज पै वेर्णेकर. येवकार सर तुमकां. पयलीं म्हणजे सरकार शांतूच आसता सदांच, कितेंय जाल्यार शांतूच आसता सदांच. ही बी स्ट्रेटेजी काय तुमी पॉलिसी एंड रिसर्च करून तांकां ही सांगली ही पॉलिसी करा म्हणून? म्हाका दिसता जे तुमी जशें म्हणलें कॉन्ट्रोवर्सीचेर ओगी आसता, कॉन्ट्रोवर्सी करप हो काही लोकांचो धंदो जाल्लो आसा. म्हणजे एक काही लोक जे आयदर पॉलिटिकल रेलेवन्स करप आपलो स्वता खातीर धडपडटात किंवा काही लोकांचें कामूच जालां तें, म्हणजे खंयच्याय गजालीचो विरोध करप, ताजेर कॉन्ट्रोवर्सी करप. म्हाका दिसता सरकारचें जें काम आसा तें आपलें काम करत रावप आनी जनते पर्यंत वचप. इट वॉज नॉट म्हणजे हार्डली 1-2 म्हयन्या पयलीं निकाल आयिल्लो आनी तुमी पळयलां आसतलें बीजेपीक ओवरवेल्मिंग मेजॉरिटी दिवन लोकांनी निवडून हाडले. सो म्हाका दिसता सरकार, स्पेशली भाजपाचें सरकार कितें काम करता हें जनतेक खबर आसा आनी त्यामुळे काम करत रावप हें आमचें कर्तव्य. हांगा आमी जर इलेक्शनाचे रिजल्ट्स एनालायज केले आनी इलेक्शना पयलीं तुमकां आमी टीव्हीचेर पळयताले खूब फावटी उलयता आसतना, तुमकां तितलो कॉन्फिडन्स दिसनाशिल्लो की इतले सीट येतले म्हणून. हांगा पळयलें की स्प्लीट वोट्स जाले, आरजी सारके फॅक्टर्स आयले, टीएमसी सारके फॅक्टर्स आयले, आम आदमी पार्टी सारके फॅक्टर्स आयले आनी ताका लागून तुमचे ओपोजीट वोट्स स्प्लीट जाले आनी गव्हर्मेंट आयलो. सो फर्स्ट टायम इलेक्टेड सीएम आसा is elected because there is split of votes. I will not agree with that. एक म्हणजे we are not like America जंय 2 party system आसा, त्यामुळे स्प्लीट हो खंयच्या इलेक्शनान नासता. म्हणजे आज पर्यंत म्हाका दिसना खंयचेच इलेक्शन अशें आसा जंय स्प्लीट जायना वोटाचो. दुसरी गजाल, जेन्ना म्हणजे एक एग्जाम्पल दिता तुमकां, जे TMCन एक स्टेटमेंट केल्लो की MG बरोबर आमी गेले कारण हिंदू वोट स्प्लीट जाता. सो स्प्लीट हो फक्त भाजपाचो नाशिल्लो, म्हाका म्हणजे ऑपोजिशनाचो नाशिल्लो, आमचोय वोट स्प्लीट जाला. ते म्हणटा आसतना जे तुवें कॉन्फिडन्साचेर म्हणलें, म्हाका दिसता म्हणजे खंय तरी न्हय, म्हणजे म्हजी फकाणां केली वताली स्टुडियोनी, पण हांव कंटिन्युअस सांगतालो की एक म्हणजे आमचो वोट शेअर कॉन्स्टंट आसा. तुमी खंयचीय सर्वे घेवन पळया, आमचो वोट शेअर 34% वॉज कॉन्स्टंट आनी दीस इज वॉट आय वॉज टेलिंग एवरीबडी. म्हणजे इवन रिजल्टा दिसा जेन्ना म्हाका एका एंकरान विचारलें की आज तुजो बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन म्हणून न्हय तर एक पर्सनल ओपिनियन, तेन्ना सुद्दां सांगलें की वी वील बी व्हेरी क्लोज टू मेजॉरिटी ऑर वी वील गेट मेजॉरिटी आनी ऑल पॅनलिस्ट वर लाफिंग. पण म्हाका दिसता खंय तरी कशें आसा न्हय, स्प्लीट बीट हे मागीर इट बिकम्स अ एक्सक्यूज की आमी हरले ताजेर मागीर एक हे करुया म्हणून. पण वी वर व्हेरी क्लियर की आमचो वोट शेअर इंटॅक्ट आसा. आतां इफ ऑपोजिशन एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह म्हणून इमर्ज जायना जाल्यार म्हाका दिसता तर ब्लेम कॅनॉट बी ऑन अस. पण आतां इलेक्शना पयले प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली स्ट्रेटेजी करता आनी भाजपा तर म्हाका दिसता फुडल्या इलेक्शनाची स्ट्रेटेजी आतांच तुमी रेडी केल्या आसतली 27 कितें करप ते. ह्या इलेक्शनाक कितें स्ट्रेटेजी आशिल्ली? पळय, आमी जेन्ना लोकां कडेन गेले, आमी बाकीच्या लोकां भशेन खंयचेच म्हणजे जशें आपान एक कास्ताचेर राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो, TMCन म्हणजे फक्त आमचो हिंदू वोट स्प्लीट करपाचेर भर दिलो, काँग्रेस वॉज ट्रायंग टू इमर्ज एज ऑल्टरनेटिव्ह, पण देशभर तांकां जशें नाकारले तशें गोंयांनी नाकारले. आमी एकूच सांगलें की जें डबल इंजीन सरकार आसा आनी 10 वर्सांचे आमचे परफॉर्मन्स रिकॉर्ड आसा, आमी ताजेर गेले. म्हणजे एक सादें उदाहरण दिता. 2000 सालान जेन्ना आमचें सरकार पयल्या फावटी गोंयांत जालें तेन्ना आमचो कितलो हें आशिल्लो, म्हणजे देर वॉज हार्डली 12 लाख टुरिस्ट गोंयांत येताले. ते आज 2019 80 लाख पर्यंत गेले. आनी तुमी जर पळयत जाल्यार 94% ऑफ दीस ग्रोथ हॅज कम अंडर BJP गव्हर्मेंट. म्हणजे खंय तरी गोंयांतूच न्हय तर देशभरान किंवा जगभरान एक BJP सरकार गोंयांत आसतना
इट इज सीन एज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर टुरिझम. सो ह्यो ज्यो गजाली बारीक बारीक गजाली आसा किंवा आमचे परफॉर्मन्स इन सोशल सेक्टर हे सगळे परफॉर्मन्स घेवन गेले आमी. सो वी वर द ओन्ली पार्टी जे आमी गोंया खातीर कितें केलां आनी गोंया खातीर कितें करूंक सोदता हाजेर उलयताले, वेरएज एवरीबडी एल्स वॉज ओन्ली अटॅकिंग अस. बट डज इट रियली मॅटर? आमी मतां मारतना पळयता की वी डोंट गो इन टू डीस मच ऑफ डेप्थ. पीपल युजली गो इन टू की आमकां जॉब दिता म्हणटिल्ले जॉब दिवना, आमचो गॅस म्हारग केलो, आमचें पेट्रोल, तुमी पेट्रोल आयडिया बरी केली, आडोवन दवरली आनी मागीर तेन्ना हें केलें, ह्या फॅक्टराचेर वताले लोक. सो ऑल द वे इट वॉज एक्चुअली लुकींग की BJP मायट नॉट गेट इन टू दी रुलींग अगेन. हांव तेच म्हणटा, म्हणजे म्हाका दिसता भाजपाचे म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत आसत किंवा आमचे अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे आसत, हे सदांच सांगताले की आमी वी आर वेल प्लेस्ड टू गेट 20 ते 22 सीट्स आनी 22 हो आमचो मुद्दो आशिल्लो. आतां जशें म्हणलें तुवें फुडल्या इलेक्शना खातीर म्हाका दिसता 27 हो आमचो मोठो आसतलो. स्ट्रॅटेजी केल्या, स्ट्रॅटेजी सुरू जाली न्ही, कारण म्हाका दिसता ते मागीर पंचायत इलेक्शन आसूं, म्युनिसिपल इलेक्शन आसूं किंवा स्टेट इलेक्शन आसूं किंवा नॅशनल, BJP खंयचेच इलेक्शन इज लायटली घेना, कारण शेवटी जनतेचो प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता जनतेक पर्यंत पावून आमी केल्ल्या कामाची आनी आमी कितें करूंक सोदता हें आमचें विजन दवरपाक म्हाका दिसता BJP सदांच प्रयत्न करता. म्हणजे आज तुमकां जशें तुवें म्हणलें काँग्रेस एक ऑप्शन हें आसा, आय थिंक पीपल हॅव रियलायज की काँग्रेस हें ऑप्शनूच ना, म्हणून तांणी म्हणजे आतां 10 वर्साची एंटी इनकम्बन्सी आसून सुद्दां म्हणजे तुवें जशें म्हणलें सगळे नोबडी बिलीव्ड की वी कूड वीन. म्हणजे हांवें जशें म्हणलें की सगळे जाण हांसताले, अशा स्थितीन सुद्दां वी मेंटेन्ड की आमी वी वील बी व्हेरी क्लोज टू मेजॉरिटी आनी वी वर प्रूव्ड रायट. दुसरी गजाल म्हळ्यार कॉन्ट्रोवर्सीची आतांच्या हातून उलयता आसतना सद्या सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब काय परशुराम गोंयचो साहेब ही कॉन्ट्रोवर्सी सुरू केली सुभाष वेलिंगकरांनी. सरकार ताजेर शांतूच आसा. सो समटायम्स युअर सायलन्स इज युअर सपोर्ट. एक म्हणजे कशें आसा, चार्जीस हॅव बीन फ्लायींग फ्रॉम एवरीवेर. आतां गव्हर्मेंटाचें काम कॉन्ट्रोवर्सीन पडप काय ना म्हाका दिसता. म्हणजे इट्स नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन वीच हॅज इमर्ज वेर गव्हर्मेंट हॅज टू स्टेप इन. म्हाका दिसता की कॉन्ट्रोवर्सी करप जशें हांवें म्हणलें काही लोकांचो धंदो जाल्लो आसा किंवा जे लोक पॉलिटिकली इररेलेवंट जाल्या तांचो. म्हणजे आय कॅन अग्री विथ सम ऑफ द इश्यूज रेज्ड बट नॉट बाय द पीपल हू हॅव डन इट. म्हणजे आतां उदाहरण वेलिंगकर सर आज उलयता हिंदुत्वा बद्दल किंवा ताणें भाशेचो विशय करून ताणें हिंदू मदीं फूट घालपाचें काम ताणेंच केलें आनी ज्या काँग्रेसीन हो फूल विशय तयार केलो त्याच काँग्रेसी कडेन वचून आमी अलायन्स करुया म्हणून मागणी केली. सो म्हाका दिसता खंय तरी हे जे डबल स्टँडर्ड्स आसा न्हय ते आतां एक्सपोज जावंक लागल्या. सो म्हाका दिसता की पीपल शूड नॉट यूज हिंदुत्व टू कम बॅक इन टू पॉलिटिकल रेलेवन्स आनी त्यामुळे खंय तरी क्रेडिबिलिटी दिवपाची म्हाका दिसता गरज ना. पॉलिटिकल रिलेवन्स आनी हिंदुत्व हें भाजपानूच सुरू केल्ली बॉल गेम आसा दॅट समवन इज टेकिंग लेसन्स फ्रॉम देम. सी वी आर आमचें हिंदुत्व जें आसा दॅट इज नॉट पॉलिटिकल हिंदुत्व. ताज्या बद्दल आमी ठाम आशिल्ले जेन्ना आमी सत्तेन नाशिल्ले बी आनी अजून ठाम आसा. आनी परत म्हणजे हिंदुत्व जेन्ना आमी म्हणटा की वॉट वी टॉक अबाउट इज नेशन फर्स्ट आनी जो कोण नेशन फर्स्ट हे मानून काम करपाक तयार आसा ताका आमी म्हणजे वी बिलीव की ही फॉलोज हिंदुत्व. फक्त जाता कशें की एक हो तुमी जेन्ना गव्हर्नन्स म्हणून पळयता ताजो व्याप खूब मोठो आसता. म्हणजे इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर वन नाल्यार कशें जावपाचें 5 वर्सांनी सगळ्यो प्रॉमिसीस पूर्ण जावन फुडल्या सरकारा कडेन कामूच आसूंक जायनाशिल्लें. तशें जायना. गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बट काही लोकांनी एक मुद्दो उचलून धरतात. म्हणजे MOI वॉज द बेस्ट एक्झाम्पल. म्हणजे ज्यांनी भाईच्या सोल्युशनाक सुवर्ण मध्य म्हणले तेच मागीर वचून भाईन कसो घात केला हे सांगपाक लागले. सो म्हाका दिसता हे जे सिंगल इशू वंडर्स असतात न्हय ते चड वेळ टिकना आनी मागीर देन दे हॅव टू स्ट्रगल. सो वेलिंगकर इज सिंगल इशू वंडर 100%. MOI इशू वंडर. MOIचेर ताणें केलें. हांव तुका सांगलें तशें ज्या MOI म्हणजे काँग्रेसीन तयार केलो त्याच काँग्रेसी बरोबर परत वचून वचपाची तयारी केली. ताजे काही जे सहकारी जे सामके आमी कसो विरोध करतले हे सांगताले आज ते काँग्रेसीन आसात. बट वेलिंगकर इज ऑल्सो टॉकिंग द सेम लँग्वेज दॅट ऑफ CMआनी ताजे पयलीं कन्वर्जनाचेर म्हटिल्लें की गोंयान कन्वर्जन्स जाता आनी प्रत्येकान अलर्ट रावपा जाय, कन्वर्जन्स करूं जायना म्हणून.
वेलिंगकरांनी सेम म्हटलें की गोंयान कन्वर्जन्स जाता म्हणून इट्स लुक्स लायक हॅविंग अ tacit support on CM, not particularly CM, but the state government is giving tacit support to वेलिंगकर. एक म्हणजे दोतोरान हे जे स्टेटमेंट आसा म्हणजे वेदर तो रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स आसत किंवा कन्वर्जन्स आसत, ही हॅज मेड इट इवन बिफोर इलेक्शन्स आफ्टर द इलेक्शन्स. सो अशें न्हय की बाबा कितें स्पेसिफीक देर इज अ रूल बूक आनी हुएवर एग्रीज इज फ्री टू वेलकम म्हणजे इज वेलकम की बाबा तुम्ही जर ह्या मुद्द्याचे समर्थन करता डेफिनेटली सपोर्ट करचो. म्हणजे आम्ही कोणाक तरी सांगूंक शकना बाबा तू आमकां सपोर्ट करू नका. आर यू वरीड अबाउट कन्वर्जन्स इन गोवा? 100% कन्वर्जन्स नॉट जस्ट इन गोवा. आय एम वरीड अबाउट कन्वर्जन्स एव्हरीवेअर. म्हणजे खंय तरी कोणाच्या गरिबीचेर वापर करून जो एक आमिष दाखोवन जे कन्वर्जन जाता दॅट हॅज टू स्टॉप. म्हणजे म्हाका दिसता वॉलंटरी कन्वर्जन्स मे बी व्हेरी फ्यू. आनी जर तशेंच जर पळोवपाक गेले जाल्यार जर तुमकां कोणाक जर एक हेल्प करपाक जाय गरज म्हणून जाल्यार ताका धर्मांतराचो कित्याक ताका एक आमी कंडिशन घालूंक जाय. दिस इज माय ओपिनियन. आनी जेन्ना आमी सर्वधर्म समभाव म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता वी कॅन हेल्प एनीबडी एंड एवरीबडी. बट जेन्ना तुमी कंडिशन घालता की आय वील हेल्प यू सब्जेक्ट टू यू कन्वर्टींग टू अ पर्टिक्युलर रिलीजन, म्हाका दिसता ही फसवणूक आनी हें बंद जावपाक जाय. आमी पळयता मनोहर पर्रीकरान जितले प्रोसेसीस सेट केल्ले स्टेट गव्हर्मेंटान आसतना आनी एस्पेशली एग्जाम्पल दिता की सोशल वेलफेअर स्किम्स समवेअर डावन द लायन एक प्रोसेसीस आमी पळयले की बंद पडपाक लागला ऑर दे आर नॉट सर्विस्ड प्रॉपरली. सोशल वेलफेअर स्किमाचें आमी पळयलें की पयशे लोकांक पावना म्हणून बोवाळ सुरू जाला. फ्युएल रायजाचें तांणी तेन्ना सांगिल्लें पूण 60 वयर वचपाक दिवचो ना आनी ही डीड ऑल कायंड ऑफ एफर्ट्स मेड एफर्ट्स की तो वचूं ना. आतां फ्युएल 105चेर जाला. डू यू एग्री की मनोहर पर्रीकरान जे बेंचमार्क्स सेट केल्ले प्रोसेसीस सेट केल्ले ते बाकीच्या गव्हर्मेंटांनी फेल टू टेक इट फर्दर? नाही, एक म्हणजे हांवें जशें म्हणलें की गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आता एक आस्पेक्ट म्हणजे प्रत्येक डिसिजन हॅज टू चेंज एज पर द एनवायरमेंट. आता सध्या जे चल्लां म्हणजे म्हाका दिसता भाई आसतना कोवीड नाशिल्लो. म्हणजे कोविडाची जी 2 वर्सां महामारी जाली ताचो जो इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट आनी शेवटाक कशें आसा शेवटाक सरकाराक सुद्दां जर कितें करतलो देर इज अ फायनान्शियल एक्सपेंडिचर इनवॉल्ड आनी खूब गजाली म्हणजे जो टुरिजम कंप्लीट हॉल्ट जालो ताज्या खातीर जो इम्पॅक्ट जाता. सो खंय तरी कशें आसता म्हाका दिसता सिच्युएशना प्रमाणे तुमकां डिसिजनाय बदलची पडटा. त्यामुळे अशें म्हणूंक शकना आमी देर कॅनॉट बी अ स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर की तुमी अशेंच करपाक जाय. आनी एज फार एज सोशल वेलफेअर स्किम्स म्हणजे जर काही जर डिले जाला आसत म्हाका दिसता आमी सरकाराक सांगून आनी सरकाराकूय खबर आसतलें बेगिनतल्या बेगीन क्लियर करच्यो अशी मागणी करूंक शकता. पण 10 वर्सां कन्सिस्टंटली ह्यो स्किम्स लोकां पर्यंत पावत गेल्या. म्हणजे तुमी गृह आधार घेया, तुमी लाडली लक्ष्मी घेया, तुमी दयानंद सामाजीक सुरक्षा घेया, ते हें करता आसतना DDSSY घेया. म्हणजे कोविडा वेळा शेवटाक सरकार तुमचे पयशे भरतली, तुमकां भरपाची गरज ना. ही सुद्दां जी डिसिजन आसा ते सरकारान गरज पडली तेन्ना घेतले. सो म्हाका दिसता डिसिजनां जी गव्हर्मेंटाची आसता ती एक चौकटीन न घेता जशें जशें सिच्युएशन येता तशें घेवपाचें म्हत्वाचें आसा आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट घेत आसता.
You are heading policy and research for state government. Now let me talk on behalf of a common man. तुम्ही सिलिंडर प्रायस हायक करून दवरलेले आसा, इन्फ्लेशन वाडत आसा, लोकांक परवडना अशें जाल्लें आसा. सो वॉट डज युअर रिसर्च से? लोक अनहॅपी आसा काय लोक म्हणटा की ओके बेर विथ दी गव्हर्मेंट फॉर सम टायम, जातले सारके. आय वॉन्ट युअर फ्रँक ओपिनियन ऑन दिस. नाही, एक म्हणजे ऑफकोर्स आय हेड द पॉलिसी सेल फॉर BJP गोवा आणि सरकाराक वेळोवेळी इनपुट्स दिवप. ऑफकोर्स फायनल डिसिजन रेस्ट विथ द गव्हर्मेंट. आता इन्फ्लेशनाचेर उलयता तेन्ना जर तुमी आमचो एक मॅनिफेस्टो प्रॉमीस पळयलो की गॅस सिलिंडर आमी फ्री दितले म्हणून, आणि द फर्स्ट डिसिजन दॅट वॉज टेकन इन कॅबिनेट वॉज अबाउट दोज 3 सिलिंडर्स. सो खंय तरी इन्फ्लेशना बद्दल सरकार इज कन्सर्न, आणि हे जे आसा ते एक्सटर्नल फॅक्टर्स खूब आसा. म्हणजे खंय तरी रशियन युक्रेनाचेर अटॅक करप आणि ताजो फॉलआउट इज ऑल्सो कमिंग, म्हणजे ताज्या खातीर हो इन्फ्लेशन आनी दिसूंक लागला. प्लस कोविडा खातीर सगळ्यो सप्लाय चेन्स डिस्टर्ब जाल्या. सो म्हाका दिसता इन्फ्लेशन इज ऑल्सो डिपेंडंट ऑन एक्सटर्नल फॅक्टर्स, आणि ताज्या खातीर कुशन दिवपाक एक म्हणजे फ्री सिलिंडर्स फॉर पीपल विथ सर्टन इन्कम. दुसरें जें आसा आज तूं चिंत, म्हणजे आमी जेन्ना इलेक्शना कडेन म्हणजे आम आदमी पार्टी फॉर एक्झाम्पल इतली तांणी प्रॉमिसीस केल्यो की आमी हें दितले, फ्री दितले, ते दितले. तांकां एक प्रश्न विचारलो की दिल्लीन कितले पयशे मेळटा. तांणी सांगलें दिल्लीन अशी कांयच स्कीम ना. आमी कलकत्ता म्हणजे आमची वेस्ट बंगालची TMC आयिल्ली, तांकांय सेम प्रश्न विचारलो, तांणी सांगलें ना. पण गोंयान इतल्यो स्किम्स 10 वर्सां चल्ल्या, आणि म्हाका दिसता यू कॅन, आणि दॅट वॉज प्रिसायजली टू प्रोवायड कुशन फॉर इन्फ्लेशन. म्हणजे शेवटाक गव्हर्मेंट कॅनॉट गिव 100%. ना इन्फ्लेशन लेवल 2 गजाली म्हाका हे करपा जाय. एक म्हणजे तुमी सांगिल्ले सिलिंडर सगळ्यांक दितले म्हणून, तुमी फक्त मागीर BPLाकूच दिल्या. नाही, एक म्हणजे म्हणिल्लें की नाही, शेवटाक सरकार म्हणून सध्या गरज कोणाक आसा? इट्स द BPL फॅमिलीज. फाल्यां दोज हू कॅन अफोर्ड, तांकां सी वी आर नॉट अबाउट म्हणजे माइंडलेस फ्रीबीज. म्हणजे जशें काही लोकांनी कमिटमेंट न पळयता, म्हणजे फायनान्शियल सिच्युएशन न पळयता प्रॉमिसीस केल्ल्यो. बट तुम्ही कमिटमेंट दिल्ले. पण आमी सांगिल्ले 3A आणि 3 सिलिंडर्स, आणि द फर्स्ट डिसिजन इट वॉज टेकन की लुकिंग एट द स्टेट वी शूड फर्स्ट रिस्ट्रिक्ट इट टू पीपल विथ BPL फॅमिलीज. कारण आता पळय नेक्स्ट प्रॉब्लेम वील ऑल्सो बी ऑन सप्लायज. सो हे सगळे कन्सिडर करता म्हाका दिसता इनिशियल सगळ्याकीन चड गरज कोणाक आसा, जे गव्हर्मेंट हॅज नॉट रूल्ड आउट की वी वील नॉट गिव सिलिंडर्स टू ऑल. वॉट दे हॅव सेड इज वी वील स्टार्ट विथ पीपल विथ BPL फॅमिलीज. दुसरी गजाल एंटी इन्फ्लेशन कुशन म्हणटा पळय न्ही, हे तुमचे इन्फ्लेशनाचे जे पॅरामिटर्स आसा ते 2012चे आसा. जे तुमी पयशे दिताले 2012 दिताले तितलेच दिता. ताजे उपरांत आमी 10 वर्सां नंतर इन्फ्लेशन इतलें वाडलां की 2012चे इन्फ्लेशन उरूं ना. डोंट यू थिंक की कोणाक समज 1,500 दिताले ताका एटलीस्ट 2,500, 3,000, 4,000 तरी वाडोवपा जाय. नाही, पण तशेंच जी PMची स्कीम आसा फॉर गिवींग ग्रेन्स, म्हणजे ते रायस आनी दाळ जे दिता, ऑलमोस्ट 80 कोटी लोकांक इंडियन दिले वता. दॅट ऑल्सो अगेन विथ पीपल विथ लो इन्कम ग्रुप. हय, पण गोंयान सुद्धा बरोच मिडल क्लासाक कितें आसा? मिडल क्लास इज समन तो हांगाय ना आनी थंय ना, मदींच उरला तो. नाही, वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज की जितले कुशन दिवंक मेळटा, सी शेवटाक कशें आसा न्ही, थोड्या फावटी लोकांक म्हणजे एक हे मिसकन्सेप्शन आसा की गव्हर्मेंट हॅज इनफ फंड्स. फाल्यां रोड्स आसत, तुमकां बाकीचे देर इज अ ट्रिमेंडस एक्सपेंडिचर इनवॉल्ड, आणि विदीन दॅट लिमीट. आणि जातलें कितें परत, इफ यू स्टार्ट पंपींग इन मनी दॅट वील क्रिएट मोर इन्फ्लेशन, देर वील बी मोर कन्झम्पशन, प्रायसीस वील इवन गो हायर. सी फाल्यां जेन्ना तुमी इकॉनॉमिक्साचो विचार करता, खंय तरी पयशे दिले म्हणून जायना, कारण देर इज सप्लाय इज लिमिटेड. फाल्यां इफ कन्झम्पशन कीप्स गोईंग अप, प्रायसीस वील ट्रिपल, आणि इट वील क्रिएट फर्दर प्रॉब्लेम्स. मागीर जातलें कशें की इन्फ्लेशन हॅज गॉन इवन हायर, इट हॅज टू अगेन इन्क्रीज. सो सी कशें आसा न्ही, खंय तरी शेवटाक गव्हर्नन्स म्हणटना एक बॅलन्स राखप म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें आसा. You are also part of CII, so nationally you are exposed, you have studied nationally. आमी परत आतां सगळ्यांनी स्टेटमेंट करपाक सुरू केला की आमी जर फ्रीबीज दिवपाक स्टार्ट केलें जाल्यार आमची श्रीलंके भशेन परिस्थिती जातली. डू यू एग्री विथ दॅट? 100%. आणि श्रीलंकेच्यो फ्रीबीज हे कशें आशिल्लें न्ही, आमी एक कोंकणीन म्हणा रीन काडून सण म्हणून, श्रीलंकेचो तसो आशिल्लो. म्हणजे तुमी खंय तरी तांणी पोर्ट्स बांदले, एअरपोर्ट्स बांदले, रोड्स बांदले, जंय ट्रॅफिकूच ना.
मागीर ताणें तो अंबनटोटा पोर्ट किंवा ताच्या सायडीचो आशिल्लो एअरपोर्ट, त्या एअरपोर्टाचेर एक फ्लायट येताली. पण इतले $1 बिलियन घालून कित्याक जाल्यार चायना पयसो पंप करता घेवपाचो. पण आज ताजो इम्पॅक्ट कितें जाला पळय, आज दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अ सिवील अनरेस्ट. इंडियेन कोवीड जालो, इंडियेन लॉकडावन जालो, पण देर वॉज नो सिवील अनरेस्ट. आनी आय थिंक दॅट इज वेअर BJP गव्हर्मेंट हॅज डन इट सक्सेसफुली, की लोकांक इतल्यो डिस्ट्रेस आसतना सुद्दां लॉ अँड ऑर्डर आनी सोशल हार्मनी मेंटेन करप म्हाका दिसता इज कमेंडेबल. अनदर थिंग इज टीम आसा पळय, आमी पळयता की प्रमोद सावंत फर्स्ट टेन्युअर टीम आनी सेकंड टेन्युअर टीमान खुबशे नवे लोक आसा. म्हणजे वीच वॉज द बेस्ट टीम? नाही, आता एक म्हणजे नवी जी टीम आसा ती is new, so it is I think too early to comment on their performance. But if you see all ministers, including starting with CM, the intent is already there. म्हणजे बजेट स्पीचानूच जे त्यांनी फॉर एक्झाम्पल TCPचेर सांगले किंवा 20 crores रिजर्व फॉर टेम्पल हे आसत. सो द इंटेंट हॅज बीन व्हेरी क्लियर. आणि ऑल मिनिस्ट्रीज इफ यू सी दे हॅव कम आउट विथ वेरियस, म्हणजे आता पयर CMन अनाउन्स केले तशें, म्हणजे ऑफकोर्स IT मिनिस्टरांनी सांगिल्लें, CMन ताका एक नाव कॉइन केलें की हर घर फायबर. आज जेन्ना यू आर लुकिंग ॲट गोवा एज अ नेक्स्ट हब फॉर इनोवेशन, स्टार्टअप किंवा इवन लोकांक कनेक्टिविटी दिवपाचो, हर घर फायबर इज अ ग्रेट इनिशिएटिव्ह. But the intent has been made clear. Intent was always there. This is a very long scheme which was conceived during Congress regime. ताच्या उपरांत BJP जाली पुणून काय जावना. नाही, एक म्हणजे कशें आसा न्ही, तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर जर डेव्हलपमेंट पळयत, इन लास्ट 10 years द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हॅज गॉन अप ट्रेमेंडसली. आणि हांव त्या काँग्रेसीच्या हाजेर चड उलोवंक सोदिना, म्हणजे तांणी जो हर घर फायबर वॉज देयर स्कीम. नाही पण झाले तुम्ही करू ना. इट नाही, बट इट वॉज इट सी कशें आसता न्ही, देर आर समटायम्स लेगसी इश्यूज आसता. पयलीं म्हणजे तो जो कॉन्ट्रॅक्ट सायन जाल्लो, केन्ना तुमी बिल्ड ऑपरेट आनी ओन पळयला? इट इज ऑलवेज बिल्ड ऑपरेट आनी ट्रान्सफर. तुमकां यू हॅव अ फायबर वीच वील बी गिवन टू द सर्वीस प्रोवायडर ऑन कंप्लिशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. सो जाता कशें, कॉन्ट्रॅक्ट इज एक्टीव, तुम्ही तातूंत इन्वेस्टूय करूंक शकना कारण तो तुमचो नेटवर्कूच न्ही. सी, गव्हर्मेंटान फायबर ओन करचो अशें म्हणिना, बट फाल्यां जर तुमी कॉन्ट्रॅक्ट हे करता, गव्हर्मेंट इन्वेस्टमेंट शूड नॉट गो वेस्ट न्ही. तांणी इतले कोटी मोडले, तो कॉन्ट्रॅक्ट 10 वर्सां आशिल्लो, सो वी वर लेफ्ट विथ अ लेगसी इशू. नाव वी आर टॉकिंग अबाउट 2012 ची गजाल, 7 ते 12 ची गजाल, 22 आसा आमी आतां. ही लिगसी इश्यूज आतां काबार जावपाक जाय आशिल्ले. आतां बेसिकली वॉट CM हॅज सेड, न्ही लेगसी इशू काबार जातले हाजी हांव तुका खात्री दिता. एक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं जाला. तांचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो दॅट जस्ट गॉट ओवर 2 years बॅक. आनी जाला कशें, तांणी फायबर दिवन, कनेक्टिविटी दिवन सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांक कनेक्ट केल्ले आसा. इट इज हार्डली एनी बँडविथ. सो आज इट इज नॉट इनफ. So what CM is trying to do is ki let us explore fresh possibilities. And Government of India ची scheme asa where they will completely help the state governments on replacement of cables. So Goa will very soon have a better fiber network with connectivity to home. आज जे ते दितात, जी एजन्सी तू काँग्रेसीन दिल्या म्हणटा ते इंटरनेट दिता. They don't give internet. You have to take internet, तो ताका पे करून. म्हणजे हांवें स्वता घेतिल्लो. ताजे जे प्रॉब्लेम्स जाले, म्हणजे प्रायवेट प्लेयर्स आर मच बेटर. सो हांव म्हणजे आय एम नॉट ट्रायिंग. सो दिस इज डुएबल. फायबर टू होम इज 100% डुएबल. आणि आय थिंक IT मिनिस्टर ऑल्सो हॅज मेड इट क्लियर. ही इज समबडी विथ अ व्हेरी लेझर शार्प फोकस, अँड आय एम शुअर विथ CM अँड मिस्टर खंवटे द टीम विल डू इट. हे ITचे जाले. बाकीच्यो गजाली खंयच्यो? वी आर टॉकिंग अबाउट रोड नेटवर्क्स. We are talking about all other things which should have been priority of. No, but road network, if you ask me, I think it has improved. People are talking about electricity. नाही, इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा परत म्हणजे कशें आसा न्ही, हे जे बोवाळ करतात न्ही तेच लोक जे आशिल्ले जे आमदाराक ते ऑपोज करताले. 3 linear प्रोजेक्ट्सांक ऑपोज करप, मागीर ताका खंय तरी. सी, डेव्हलपमेंट हॅज टू बी सस्टेनेबल, बट इट कॅन नेवर बी की बाबा खंयचोच एनवायरमेंटल
डॅमेज न करता डेव्हलपमेंट जावंकूच शकना. फाल्यां तूं एक सादो रोड बांदतलो, एक नाल्यार 2 झाडां कट जातलीच. सेम आज प्रॉब्लेम कसो जाला, तुमकां जर एक ऑल्टरनेट फिडर बांदपा खातीर जो प्रोजेक्ट आशिल्लो ताका ऑपोज केलो. येदे व्हडले राजकीय इश्यू केलो सेव्ह मोल्याचो. बट इट्स नॉट राजकीय. ते सुप्रीम कोर्टानूय म्हटलां, इट इज सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटीनूय म्हटलां, ते काय राजकीय लोक दे हॅव गिवन द गव्हर्नमेंट राईट टू अपील अगेन. हां, दॅट इज देयर. पण So, एक्झिस्टिंगूय तुमकां स्क्रॅप करपाक प्रॉब्लेम कसो आसा आतां एक अटल सेतू जेन्ना आयलो ते थोडे मॅनग्रुव्ज वता म्हणून कोर्टान गेले. आतां बेस्ट एक्झाम्पल इज मोपा एनवायरमेंट क्लियरन्स सुप्रीम कोर्टान विड्रॉ केल्लो, परत मेळ्ळो आनी द प्रोजेक्ट इज ऑन. पण जाता कितें आज ह्या गजाली खातीर जो डिले जाता तो कोणूच फॅक्टर यू आर कॉन्फिडंट की तिनूय लिनियर प्रोजेक्टांक सुप्रीम कोर्ट क्लियरन्स दितले म्हणून? म्हाका कॉन्फिडन्स एक म्हणजे कॉन्फिडन्स आसा की ते तिनूय प्रोजेक्ट अत्यंत गरजेचे आसा. आनी शेवटाक म्हणजे जशें कॅनेडीन म्हणिल्लें की अमेरिका इज रिच बिकॉज इट हॅज गूड रोड्स, अमेरिका डज नॉट हॅव गूड रोड्स बिकॉज इट इज रिच. आनी तशेंच रोड्स आसत किंवा रेल्वे आसत किंवा पावर सिच्युएशन आसत, ते जर तुमकां इम्प्रूव जातले जाल्यार खंय तरी थोडे सॅक्रिफायसीस करचे. म्हणून तर ताका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा. थोडे म्हणना, ते खुबशे सॅक्रिफायस करचे पडटा. पण जंगल कापचे पडटा म्हणटा, हजारांनी गव्हर्नमेंट हॅज ऑलरेडी क्लॅरिफायड की जितली झाडां थंय वतली ती ऑलरेडी आमी प्लांट केल्या. आनी जर तुमकां कर्नाटकान पार्क केला. नाही, कर्नाटकान न्हय, गोंयानूच. तुका तेच सांगता सी अल्टिमेटली त्या विशयाचेर जाय न्हय, वी कॅन डू अनदर डिबेट विथ दीस. कारण these are issues. तीन linear projects आज through जातले. you propose, I oppose has become a fashion in Goa and it has become a business in Goa. Which has been always there. It has been there, but now they have got hyperactive. हांवें जशें म्हणलें आज प्रत्येक गजाल ऑपोज जाता. आज गोंयान एक प्रोजेक्ट विदाउट ऑपोजिशन कित्याक कंप्लीट पूण जाता? अदरवायज बीजेपी एक्चुअली शुड नॉट से 2012 पयलीं जेन्ना काँग्रेस गव्हर्नमेंट यू प्रपोज आय ओपोज म्हणून बीजेपीच करताले. हाज्या पयलीं आमी कजिनोचे विशयी पळयले, रोड आडयताले. दॅट्स हाव बीजेपी केम इन टू पिपल्स फेवरेट आय डोंट अग्री विथ पॉलिटिकल पार्टी. आय डोंट अग्री. आय थिंक म्हणजे गव्हर्नन्स हो विशय पयल्या फावटी जर गोंयांत डिस्कस जालो जाल्यार तो 2013 जेन्ना आमी इलेक्शनाक गेले, भाईचो इश्यू वॉज ओन्ली अबाउट गव्हर्नन्स. तुम्ही पळया डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आज आमी उलयतात, भाई तेन्ना उलयतालो की हे जे चेक घेवपाक वचचें पडटा आनी जे करप्शन जाता ते अवॉइड करपाक डायरेक्ट तुज्या आय एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टांक अपोज करपाची गजाल. नाही, पण प्रोजेक्टाचे सुद्दां हांव तेच सांगता. म्हणजे फाल्यां खंयचोय प्रोजेक्ट हाडप इज नॉट इन गोवाज इंट्रस्ट. पण आतां मोपा आज दाबोले हालत पळयल्या म्हणजे तूं बिटवीन 1 to 3 म्हाका फ्लायट घेवपाक भंय दिसता. कारण सेक्युरिटी खातीर इतली लायनीन ते रावून ती क्लियर करता म्हणसर एकदां तुजी फ्लायट मिस जावपाची सिच्युएशन जाता. पण लोकांक पडिल्लें ना, हे जे ऑपोज करता पळय लोक तांकां पडिल्लें ना. हे सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट जे जाल्यात तयार ते प्रत्येकाक. आनी हांवें जशें म्हणलें मोपा इज द बेस्ट एक्झाम्पल. ज्या प्रोजेक्टाचे एनवायरमेंट क्लियरन्स परत घे म्हणून सांगिल्लें ताकाच परत क्लियरन्स घेवन आज इट इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनॉग्रेटेड. आज द बेस्ट एक्झाम्पल आमी मडगांव बसल्या. म्हाका पणजेच्यान येवपाक इट वॉज सो कन्विनियंट. कारण एकदां तूं बस स्टँडा वयल्यान तो हायवे धरलो, इट्स अ कंटिन्युअस हायवे. आनी वन्स जुवारी इज रेडी, कॅन यू इमॅजिन द स्पीड? म्हणजे म्हाका दिसता 30 मिनटांनी पणजेच्यान हांगा पावपाक जातलें. सो हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा वील कनेक्ट गोवा फ्रॉम प्लेसीस. म्हणजे आतां पयर तो वेर्णेचो जो रोड जाला लोटले, सी दॅट हॅज कट डावन डिस्टन्स इन अ ट्रमेंडस वे. सो रोड नेटवर्क जेन्ना तूं म्हणटा म्हाका दिसता आमी ऑलरेडी केला. सी वन थिंग आय कॅन टेल यू, मे बी वेर वी नीड मोर वर्क इज कम्युनिकेशन. म्हणजे वेर वी आर सिटींग रायट नाव, म्हणजे जे स्टार्टअपा खातीर काम जालां, जे इनोव्हेशन प्रमोट करपाक काम जालां विथ द हेल्प ऑफ डबल इंजीन गव्हर्मेंट आमी जे म्हणटा, म्हणजे स्टेट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें फंडींग करून हांगा इतले बरे इन्क्युबेशन सेंटर आसा. आनी आय थिंक एटलीस्ट 80% ऑफ गोवन्स डोंट नो अबाउट इट. आनी यू हॅव बीन अ बिग म्हणटा ब्रँड अंबॅसिडर फॉर देम, ट्रायंग टू टॉक अबाउट द वर्क. पण कशें जाता न्ही, म्हाका दिसता कम्युनिकेशन इज समथींग वी नीड टू इम्प्रूव. बट काम खूप जाल्लें आसा. सो सरकार काम करता पूण कम्युनिकेट जायना लोकांक अशें दिसता. नाही, आता पुलीस स्टेशन्स, नंबर ऑफ पुलीस पर्सनल हॅव गॉन अप बाय 50%. पुलीस स्टेशन्स हॅव डबल्ड इन लास्ट 10 years.
आता हे जर इफ इट इज नॉट डेव्हलपमेंट देन व्हॉट इज? So you look at BJP as a political party and BJP government is something which is pro-development. ते म्हाका दिसता आणि हे लोकांचो गजाली आता टू थिंग्स बिफोर आय वायंड अप एक्चुअली. एक म्हळ्यार 3 लिनियर प्रोजेक्ट जातले म्हळ्यार जातलेच कशेंय करून. सुप्रीम कोर्ट क्लियरन्स दितलो. आय फील 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स इज नीड ऑफ द अवर आणि आज ताजी गोंयांत गरज आसा. आज पावर सिच्युएशन इम्प्रूव करतलो आसत, गोंयची कनेक्टिविटी करपाची आसत, किंवा आमी ज्या तरेन हाव वी ट्रॅव्हल अक्रॉस इंडिया ताजे खातीर हे तिनूय प्रोजेक्ट म्हत्वाचे आसा. आणि बाय किपींग जेन्युइन ऑपोजिशन इन मायंड गव्हर्मेंट वील एक्ट. यू विल नॉट बुलडोज. आय कॅनॉट स्पीक फॉर द एनवायरमेंट, म्हणजे फेक एनवायरमेंटलिस्ट जे फक्त विथ अ वेस्टेड इंटरेस्ट हे घालता. कारण देन यू गो टू कोर्ट अँड गेट अ ऑर्डर. बट जे तांकां इंटरेस्ट कितें आसूं शकता? यू एक्चुअली कास्टिंग एस्पर्शन ऑन सम जेन्युइन. आय एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन्स. आय एम स्टेटिंग इट ऑन रेकॉर्ड that there are pseudo environmentalists who are doing to derail, and there are multiple agendas to it. Hyper regionalism is one of it. There are a lot of people. See, I don't want to take names, especially when I am representing in an official capacity. But there are people who don't want Goa's demographics to change. आणि ताज्या खातीर काही पार्टीज आज हायपर रिजनलिझम बद्दल उलयतात. कित्या खातीर? सो आय बिलीव की खंय तरी गोवा कशें आसा न्ही, आनी थोडे देर आर लॉबीज आउटसायड इंडिया ऑल्सो. म्हणजे काही गोंयकार थंय दे वॉन्ट द बेस्ट ऑफ फेसिलिटीज. गोंयान आयले की दे वील बी व्हेरी हॅपी जर ते त्या बैलगाड्यान बसून भोवूंक शकले, बिकॉज दे डोंट गेट एक्सपिरियन्स. पण तांकां ते 10 दीस करूंक जाय. आमकां हांगा 365 आनी 365 दीस काडूंक जाय. आमचो डेव्हलपमेंटाचो कितें? आज कसली ऑपॉर्च्युनिटी असली गोंयान कित्याक क्रिएट जावपाक जायना? देर आर लॉबीज. आतां थोड्या पार्टीज सांगता पळय दे वन बिकॉज ऑफ स्विंडन सपोर्ट. ते तांचें कितें? तेच न्हय. So you will go to a highly developed country. Do you foresee 2027 Swindon support will come to BJP? All I am saying is BJP will take support from everybody who has Goa's interest at heart, and people have given us 3 mandates in a row. स्विंडन सपोर्टाचो विशय काडलो. स्विंडन सपोर्ट म्हाका दिसता हांवें जशें म्हणलें म्हणजे दे आर मोर कन्सर्न्ड अबाउट डेमोग्राफी चेंज. सो आय डोंट थिंक देअर इंटरेस्ट एंड अवर एजेंडा ऑफ डेव्हलपमेंट विल अलायन. देर ऑलवेज बी अ सेक्शन ऑफ पीपल विल बी एंटी BJP. नाही, म्हाका दिसता जे लोक गोंयान आसा किंवा जे गोंया बद्दल चिंतता तांचो आमी विचार करुया. म्हणजे नॉट पीपल विथ वेस्टेड इंटरेस्ट. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले गिरिराज पै वेर्णेकर. ते म्हणटा की सरकार जे लिनियर प्रोजेक्ट्स जे आसा पळय ताका खंयच्याय परिस्थितीन क्लियरन्स मेळटलें, आनी जे वेस्टेड इंटरेस्ट आसा तांकां कुशीक दवरून जेन्युइन जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा तांचे कन्सर्न्स आमी एड्रेस करून ते प्रोजेक्ट्स जातले. सद्या इन्फेक्शना बद्दल म्हणटा की जगभर जो प्रॉब्लेम जाला ताजो हांगा सावट पडला आनी ताका लागून इन्फ्लेशन जाता. सो एंटी इन्फ्लेशन स्किम्स ज्यो गोंयच्यो आसात त्यो कुशनिंग इफेक्ट दिवपा खातीर मदत करतले. सरकार 2027 परत जेन्ना भाजपा ह्या सरकारा वरवीं जेन्ना इलेक्शनाक वतले तेन्ना 27 मे 27 हो नारो घेवन वचपाची ताक तांच्यान आसतली आनी ताच्या खातीर स्ट्रेटेजी आतांच सुरू जाल्या. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX Goa and production partners are goabalin.com. Keep watching us. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook and Twitter.